चिवला कोयराचो प्रश्न सोडोवपाक पंचायतीक अपेस आयला। गार्बेज टॅक्स लोकांकडेन घेतात, मात गार्बेज आसा थंय आसा म्हूण आरजी सांताक्रूजचो उमेदवार अजय खोलकार उलयला। तशेंच पोगो बिलान फिट जायना त्या घरांनी आमी प्रचाराक वयचे ना म्हूण खोलकार हांणी मुखार म्हळां। आरडी एक्सको खातीर चिमलाच्यान संजय मनवली। कसं चलता तुझें कॅम्पेनिंग? कॅम्पेनिंग चड जोरात चल्लेलें आसा, चड इंटेन्स जाल्लें आसा। तूं खबर आसा आतां 15 दीस उरला इलेक्शनाक। आमी फाटीं 1.5 वर्स आमची कॅम्पेनिंग पोगो बिला तर्फे चालू केल्ली। मागीर सेकंड रावंड आमी आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाले तेन्ना चालू केलो। आतां फुटबॉल सिम्बॉल घेवन भोंवता आमी। आनी आतां बेगीनूच चिमला आयज एक सांगपाचें गरज म्हणल्यार चिमला आमी फूल कंप्लीट केल्ले आसा। थोडोच भाग उरलेलो आसा। इंदिरानगर उरलेलो आमची जी गोंयकाराची घरां आशिल्ली ती फाटल्यान डी के बारा कडच्यान आशिल्ली थंयसर। आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमी अशी आमची जी कॅम्पेनिंग मेथड आसा जी डिफरंटूच आसा। आमी अशें ना की मल्टिपल टीम्स केल्ले। तुका खबर आसा कोड लागलेले 5 दिसान मेळटाले भोंवपाक। मागीर आतां रिस्ट्रिक्शन ते वाडून 10 केल्ले आसा। प्रत्येक जाण रेडी रावल्ले आसा। तुज्या फाटल्यानूच एक प्रायम एग्जांपल आसा। कालूच सगळे आमचे सरपंच सगळे बीजेपीन जॉइन जाल्ले आसा डेव्हलपमेंटाच्या नांवार। प्रायम एग्जांपल तुमी दाखोवंक शकता कचरो कसो हितूंत आसा। सादो कचरो ह्या सरकाराक आनी हे पंचायतीक हँडल करूंक जायना, मॅनेज करूंक जायना। इतलो फंड आसता की सुद्दां कचऱ्याक आमी कलेक्शन करता, सरकाराचे फंड येतात तरी पूण मॅनेज करूंक जायना। सो खंयच्याच तोंडान बीजेपीन काल चिमला पंचायती सगळे सरपंच एक्स सरपंच आनी बाकीचे पंच मेंबरां तांकां इंडक्ट केले डेव्हलपमेंटाच्या नांवार। ही फोटिंगपणां बंद करपाक जाय आनी लोक रावला तांकां विचारपाक। लोकांच्या मनान आक्रोश आसा आनी खंयचीच पार्टी स्पेशली बीजेपी आसा ते आमकां लागत ना की ते कॅन्डिडेट लागूनच 5 जाण झगडटाले आनी इतले लेट तांकां कॅम्पेनिंग करपाक टायम सुद्दां मेळचे ना। आमी लास्ट 1.5 वर्सां कॅम्पेनिंगमध्ये लोकांच्या घरान पावले, ते इश्यू समजून घेतलेले आसा। आनी आतां जर आमचो मॅनिफेस्टो येतलो ते पळोवन जाल्यार लोक सामके पिशे जावपाचे आसा आनी इंटेन्स इतली लेवल जातली की सगळ्यांच्या मनानसून सगळ्यांच्या रक्तान फुटबॉल पडलो आसा। मेन तुजे इश्यू कितें आसा चिंबेलान? चिमलान तुका खबर आसा मेन इश्यू म्हणल्यार तो आमचो भुरग्यां म्हणटा स्कूल 1986 जो पेंडींग आसा प्रोसेस जो स्कुलाचो प्रोसेस आमचो करपाचो आनी तो स्टेडियम आनी ग्रावंड करपाचो आनी एक मल्टी फॅसिलिटी कम्युनिटी सेंटर करपाचें। प्रत्येक गजाली ह्यो 4 आनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे 4 गजाली प्रत्येक घरान आमकां मेळटा। हेल्थ, एज्युकेशन आनी स्पोर्ट्स हे 3 गजाली एक आमी फेल जाल्ले कित्याक की जाग्याचे प्रॉब्लम सॉर्ट आवट जाल्ले आसा ऑलरेडी। आमकां इंटरनली आमकडे डॉक्युमेंट्स घेवन आसा कशें कितें करपाचें तें। फक्त जाय एक रिप्रेझेंटेटीव गांवा खातीर जो वावरतलो ना खंय तरी आमी हातीन घेतला एक रिप्रेझेंटेटीव लोकांचा आवाज म्हणून आमी तो प्रोसेस फुडें व्हरतले आनी हे 4 गजाली चिमलान जाल्यार आमी प्रायमरीली बेगीनच्या बेगीन करून घेतले। आनी आमी ऑफिशियली मॅनिफेस्टो आमचो 2-3 दिसांनी विलेज लेवल मॅनिफेस्टो आमी आउट करतले तेन्ना तुकाय कॉल करतले आमी। आनी चिंबेल मरे हांगा मायग्रेंट लोक आसता, तूं तांकां कसो रिक्वेस्ट करतो वोट मारपाक तुजें? आमी तुका सांगता की आमची जी आयडियोलॉजी आसा पळय पोगोची आयडेंटिटी तितून जे फिट जाता लोक जे 1961 क्वॉलिफाय जाता कट ऑफ डेट जाता पळय तेंच्याच घरांनी वयता। आयज सुद्दां आमी इंदिरानगर भोंवले ती सारकी लिगलायज घरां आसा पळय त्याच घरांनी भोंवला आनी कित्याक जी आमची आयडियोलॉजी तांकां मॅच जायना। सो तांकां आमी एक्सप्लेन करपाक तेंचे विरूद्ध कितें एक्सप्लेन करपाक आमी ते करूंक शकना। सो आमी तेंच्या घरांनी भोंवना। मात कितलेशे लोक आसा जे आमकां एप्रोच जाता की ते आमी कित्याक तांकांय फिलींग जाता की ते आमचो गांव सुदारपाक भोंवता। अशें ना की तेवूय चिमलाचोच पार्ट आसा। अशें ना की ते एग्जांपल दिता की फाल्यां जर कर्नाटकान आशिल्ले जाल्यार तेंच्या सरकारान तांकां प्रोटेक्ट केल्ले जाल्यार ते हांगा येवचे नाशिल्ले, बेळगांवान आशिल्ले, केरळान आशिल्ले। सो आमी आमच्या लोकांक प्रोटेक्ट करता। आमी तेंच्या अगेन्स्ट ना, इलिगलिटीच्या अगेन्स्ट इन जनरल आमी अगेन्स्ट आसा। मागीर आमी तेच्या घरान वचना वोट अपील करना कित्याक ती पोगो आयडियोलॉजीन ते फिट जायना त्याच खातीर आमी तेंच्या घरांनी वचना। ओके आनी मेन मरे ते मेन जंक्शन आहेत गार्बेज आहा ते सगळं सारकें दिसता तुका? मेन ते तुका सांगलें गार्बेजाचो इश्यू हो फूल ओवर कॉन्स्टिट्युएन्सी चिमलान तुका सांगलें पळय तुका इन डिटेल सांगता। 30 लाख जो आमचो डेटा कलेक्शन जाता वर्साचो 30 लाख आमचो कलेक्शन जाता जे 600 रुपया आमचे जे पंचायतीन थोपला आमगेर। म्हणजे अशें एक कायदो ना की गार्बेज टॅक्स भरपाक जाय म्हण। जेन्ना हावस टॅक्स तूं भरता तेन्ना गार्बेज टॅक्साची एक तूं कंडिशन घालता ती भरूंक जाय म्हण। आनी जेंचो बिजनस आहा तेंचे 2-3 हजार ते प्रमाणे ते गार्बेज टॅक्स लायता। आनी आतां तुका खबर आसा कोर्टान एवरी विलेजीक आपलो गार्बेज स्वता MRF प्लांट घालपाक सांगलेलो। सांताक्रूजान तोच प्रॉब्लम जाल्लो आसा, चिमलान तोच प्रॉब्लम जाल्लो आसा। चिमलान आतां MRF करता ते पयलीं हो टेम्पररी प्लांट आसलो मात जेन्ना जो परमनंट करपाक वयता आतां तो प्लांट मात तेन्ना तो तेजो कचरो काडून भायर हाडलो। आतां तो कचरो खंय ना खंय तरी व्हरोंक जातलो। आतां डे टू डे जो कचरो करता कलेक्ट पळय तो खंयच वचना, तो हांगाच रस्त्यार उडयल्लो आसता। जर रस्त्यार उडोवपाक
तुम्ही आमचे जे पयशे कलेक्ट करता तर पयशे तेंच्यांनी घेवपाक जायना आणि परत करपाक जाय पंचायत इज लायबल टू रिफंड ऑल द गार्बेज टॅक्स आतां तूं म्हाका दिसता अडेच का 3 म्हयने जाला रस्त्यारूच गार्बेज आहा सगळ्या लोकांकडे मागता स्पेशली आमचे जे सगळ्या लोकांकडे मागता पंचायतीन वचून तुमी पयशे आपले पयशे जे भरला ते प्रोपोर्शनली परत मागपाक जाय कित्याक गार्बेज तो हाडून तो डिस्पोज करपाक जालो ते डिस्पोजूच करना ह्या रस्त्यार उडयता खंय ना खंय आमचे जो अन्याय आसा वो डे टू डे जी कलेक्शन आसा पळय ती फेल जाल्ली आसा